वणत कोसळण एक महिला मरण पाविली दुर्घटना अस्नोटी ग्रामपंचायती भागाच्या आरव हांगा ब्रेस्तार सांजेर घडली। आरवचे वासी 72 वर्स वयाचे रुक्मा यांनी गुलाबी रामचंद्र मांजरेकर हेमी मरण पाविले दुर्दैवी। घराच बाजून बंद आशिल्ले पोन्ने दुकानाची वणत पावसा उदकान भिजून कोसळली। ह्या वेळाचेर गुलाबी हेमी गर्वाक न्हीज दिवूंक दुकानाच्या बाजून गेल्ले। दुर्दैवान तेमगेल आंगाचेर वणत कोसळण पडली आनी वणतीच्या मातयेंत ती महिला धापून उरली। काल सांजेर घटना घडल्यार बी कोणाकच कळण येयलें ना। शुक्रवार सकाळी पावसान माती धुवन गेले नंतर महिलाले मृतदेह दिसले। जाग्यार तहसीलदार आराय वचून पडताळण केले। रुक्मा यांनी गुलाबी हेमी चित्ताकुला पोलीस स्टेशनाच्या मुखार फुटपाथाचेर फळां भाजीपालो विकून जीवन करताले आनी घरांत एकलीच रावताले। तेमगेल चेडो सदाशिवगड हांगा रावतालो असो कळण येयला।